मये आंदोलना मजगती सरपंच सीमा आरोंदेकार आणि फोटो पत्रकार संदीप देसाय हांच्या सयत नागरिकांक अटक करपी संबंधित अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी नेटान मागणी मयेकारांनी केल्या। या घडणुकेची खर कारवाय करून उपाय काडीसर मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात असो निर्धार मयेकारांनी केला। अनियंत्रित मीन येरादारी विरोधात आंदोलन करपी लोकांक अटक करपाच्या मुद्द्यावेल्यान मये गावात तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा। ह्या प्रश्नावेल्यान मयेकार आता एकठांय आयल्यात। शुक्रारा सांजे मया जाल्ले सभेत अटक प्रकरणाचो खर उतरांनी मयेकारांनी निषेध केलो। कायदेशीर भाग आसा, सरपंचान जर खंयच्या अधिकाऱ्याक सांगले जाल्यार तेंच्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पयल्यान पयली तेजी कागदपत्रां विचारपाक जाय। एक सामान्य नागरीक न्हू, सरपंच जेन्ना विचारता जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टराक आफून हाडून तेणी कसलेच ताका प्रश्न विचारूंक ना। बाबा तुज्या कडेन लायसन आहा, तुवें ट्रान्सपोर्टाचें परमिशन घेतला, तुवें पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें परमिशन घेतला किंवा इतर कसलोच प्रश्न ताका विचारूंक ना। आमी पयलीं 2-3 फावटी आडयले ते सामान्य नागरीक म्हणून थंय आसले, पूण जेन्ना सरपंच म्हणून विचारता तेन्ना तेणीन अशी उडवाउडीची उतरां न दिता तांकां कायदेशीर जी बाजू आसा ती तांकां सांगूंक जाय आसली। म्हणून आमी सरकारा कडेन मागणी मागता की ह्या असल्या अधिकाऱ्याक जो ह्या पदाचेर थंयसर योग्य ना ताका हांगासून तेंच्यांनी खंय तरी दुसरे कडेन उडोवचो आनी तेजेर कायदेशीर कारवाई आहा ती करची। तुमकां सगळ्यांक मान्य आसा? मयेच्या समस्यांचेर जो मेरेन उपाय काडिनात तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशें म्हणीत सखाराम पेडणेकारान थाराव मांडले। लोकांची पिकां आसा, माड आसा, हें आसा, ह्या सगळ्यांक पूर्ण नुकसान भरपाई जी आसा ती ताबडतोब तेंच्यांनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा किंवा ऑक्शन ओर जेणी कोणी ऑक्शन येल्लें आहा ओरीचें हे जे मीन त्या मालका कडल्यान तेंच्यांनी वसूल करची किंवा आमचे मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा तेंच्यांनी वसूल करून आमच्या सगळ्या गांवकारांक दिवची। आणि तिसरो जो लास्ट जो ठराव आसा तो ज्यो पायपलायन हांगासर आतां त्या ट्रकामुळे फुटल्या, हे लोकांक त्रास जाले तो काय ते आतां भरून काडूंक शकना। उदकाक लागून त्रास जे जाले आतां प्रत्येकाच्यो ज्यो टाकयो आसा तितून जवळ म्हाका दिसता सकयलो एक बोटभर तरी माती जमलेली आसतली, कित्याक दिसाक 8-8, 9-9 कडेन पायपलायन फुटलेली आहा ह्या ट्रकामुळे। मुद्दम टाकयो जर आतां उगडून पळय जाल्यार सगळ्या टाकयांनी आतां माती आसतली। म्हणून आमी विनंती करता की ह्या सगळ्या पायपलायनीचो जो खर्च आसा तो तेंच्या कडल्यान वसूल करचो। सगळ्यांक मान्य आसा? रिपोर्टर तुकाराम सावंत।